गुड मॉर्निंग सगळी कशी आहा सगळी बरी आहा म्हणून भायर येयलोले भायर उरलें स्टोरी हें करतलें काल तुमकां सांगलो न्हू एनवायरमेंट बरो जाला तुमकां दाखयता म्हणून मागीर दाखोवपाकू मेळना सो कितें गाडी येयलोली म्हळ्यार आमी उठल्या तेन्ना सो चोवपा जाय कितें कोत्ताली काय म्हण चलया सायडी लायनीक आयल्या रस्त्याक लायनीक आयले रस्त्याक एकल्यान येयलो गाडी आनी पपाया दाखय तुमकां काल कालची व्हिडिओ चोयल्या आसलो बाप सांगतालो पपाया करून कलेक्ट करून दवरलो वेस्ट काल मिरसांगो तश्यो घायलो न्हू झाडां तेका लागून आयज हांव पुत्ता तुमकां दाखयता पिकले पण मातश्यो पपायांनी आंब कितें बरी जावन येयल्या वेस्ट हांवें कलेक्ट करून दवरलेलो कांदो टमाटर बायल्यान ते काम केलें आनी मागीर आतां तूं म्हणटलें तुमगे मॅच कित्याक काय म्हणटो न्हू सकाळीं संक सुमारून लायट भितर येता पयलीं आमी तशें कांय घालनासलें कित्याक पयलीं आमकां ओके जालें मॅफीक आनी म्हाका आतां बाबा न्हू मातशी बाय लायट ऑन जाली न्हू तो उठ्ठा आनी मागीर रडो लागता तेका लागून आमकां कितें ना कितें करचें पडटा आतां चादरान मागीर सकाळीं संक सुमारून सनरायज जाता न्हू ते लायट भितर पडटा तो उठलो आयजान रडो लागलो सो मागीर तें ब्लँकेट काडून तें घायलें ट्राय केलें आतां चिंतिल्लें हांवें तें कितें तरी घुमनान करूंक जाय थिंगा आनी हाचे आनी ती हें न्हू ब्लँकेटीचे सायड सकयल घालता आमी कित्याक तो न्ही सकयल लॉन सकयल वचून पडत म्हणून सो तें घालता सो आतां तें वयरू दवरलां कित्याक तो एकलो आहलो बेडार आनी हांव तेशी रोप दितालें आनी मेबी थिंगा जेयतालो सो तें सगळें रावंड सरावंडींग लावन गेलोलें पूण आपूण देंवोन येयला आनी मामा फाटल्यान येयला आनी पडत म्हणून भिरांत दिसता आनी तेका आतां न्हू बलूनाचें अशें आपुणू खेळटा बलूनाचे आनी आतां जाल काळोख जाला भायल्यान मातशें एनवायरमेंट हें जाला सो चादर मागीर सुकलें आतां रोप जालें मागीर स्पिनाक घायला आनी भितरू घालता स्टँडाचेर आनी आतां पावसा दिसान तशें न्हू मॅफीन घायल्या भायल्यान बॉल्कान दुरयो बांदून घेयल्या काल हांवें वयर सुटकेस दवरलोली ती खाली केल्या काल रूम सल केलें न्हू सो ती खाली केल्या सो तितून रोप दवरलो आहलो जायना तो काळा आनी तो आतां वतो थिंगा दितो मामी कडेन सो मामी कोणाकूय मागीर दितोली आनी आमगे पयर एक यूट्यूब फॅमिली मेंबरान म्हाका फेस्ता आपयलोलें फेस्ता पावोना वचपा पावसा लागून हें जालें कितें जालें ओके फास्ट मेकिंग फेस्ता तेन्ना मागीर मातशें तेका सांगिल्लें हांवें बड्डे आहा तुगे येतो म्हणटा तेगे उपले परत 21st बड्डे सो तेका बड्डे तरी आमी येतो म्हणलें बड्डे येतोली फेस्ता पावोना आनी आतां आनी एक यूट्यूब फॅमिली मेंबर आमगे बाबा बड्डे आयलो ते गेले घराचें न्ही घर काडलें न्ही ब्लेसींग आहा 26th सो तेका लागून वयतली 25th वयतली मागीर म्हाका पणजे वचोन जाय कितें गिफ्ट घेवपा जाय न्हू तेका लागून 25th वयतली आमी सकाळीं सांजची बेगिना घरा बाबा पावून मागीर पणजे वयतली गिफ्ट घेवपाचो तें मेबी सांगता मेबी चोवया कितें करता येत काय ना वायली ओके मागीर मेळटा तुमकां नायस मीट No, you release the balloon, then you blow again. You go. Nice made balloon. Guys, आमी हेळ्ळी आनी मागीर न्हिदलो चल आनी न्हिदला आनी आतां हांव तेका उठयता कित्याक 6:30 जाली न्हिदला 5 आतां 6:30 जाल्या आनी आतां उठ म्हणल्यार कसो उठना आनी सकयल घालीत जाल्यार पे कोता मेफी गेला बाजारान आनी हांवें म्हाका आपयता तो हांवें जाल्यार हांव येना तूं वचून यो कित्याक बाब न्हिदलो आनी तो उठपाना
मागीर वचपा लेट जातलो बाजारान. सो तो गेला आनी ते च्या बी पिवन गेला तो. आनी कुटायताले हांव तो च्या पिवपाक कित्याक न्हिदचे पयलीं ताका हांवें दिलोलें हावपा. सो तो हावन न्हिदलोलो. सो आतां ताका तो उठावपा ट्राय कोता. भायल्यान एक मातशें तेशें वोलता वता म्हणून. कालूय ताका दिसभर भितर उहा तो पयरूय भितर उहा भायर व्हरोना ताका. सकाळीं ताका भायर व्हरोना हांव वचोन येयलोलें वा गेटी कडेन ताका वतो म्हणून आसलोलें. आजचो पोशो उठना. उठ गो बाय. शिकोवन येयल्या तिच्यो शिकोवन हाय गायस गो. चल न्हू उठोना रडटा. नुस्तें मास न्हिदी मातशें बसता मागीर चोयता मागीर मेळटा. जाई ती नाका काय नाक ताका काय नाका. आयज आज जालें राती कडेन आनी आमगे लायट मातशें पीक 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 कोता. न्हू आतां एंडींग दिवपा आहलोलें आनी प्लस एक कमेंटाचो रिप्लाय दिवपा जाय आहलो म्हाका. एक कमेंट येयलोलो बाबाक आमी ल्हान आसतना जिबली कितें लायलो काय म्हूण उलोवपाक. वय ताका लायलोलें उलोवपा तें कितें आई येताली न्हू सो ती लायताली विकली 2 पाटी. हांवें तुका रिटर्न कमेंटाचेरूच न्हू कमेंट रिप्लाय केला. इफ सो तुका कमेंट सोजमोन जाल्यार म्हणजे तोंडान सांगल्यार बरें म्हणलें की कितें लायता ती. विकली 2 पाटी. पयलीं ती कितें हातराचेर ती जोरोयताली तें कितें अशें कितें मेळटा तें आयुर्वेदीक कितें जोरोयताली आनी मागीर ती तेजे तोंडां ती जिबली घासताली आनी मागीर ताका न्हावयताली. ती आई येताली पळय तीच कोत्ताली आमगेली. बाबा तेल काडून येताली पळय तेन केलें तें सगलें जिबली लावपाचें उलोवपाचें म्हणटा ती उलयत जाल्यार सारको उलयता अशें कितें सांगता ती. तेन्ना ती लायता ताका. ओके होप सो तुका तुगे कमेंटाचो आन्सर मेळ्ळो म्हणून. आनी सेकेंड थींग म्हणल्यार आयज कांय अशें दिसांनी घरा आहाय पावस पडलो सो खूंय वचोप बी कांय अशें जायना. भायल्यांनी आमी चड वचना बाबाक बी मातये वासा बी लागोन. सो अशें घरा कडेन आहा सो कांय व्हडलेंशें व्लॉगींग ना. घरा कडेन चिंतलेलें कितें कितें आसता पळय घरा कडेन कितें कोताय न्हू तें तुमकां शेअर कोता. सो सकाळ म्हाज्या मोबायलाक न्हू हें ऑप्शन ना आनी म्हाका यूट्यूब फॅमिली मेंबरान सांगलोलें मडगांवां शॉपाचेर मेळटो म्हण तुका. म्हळ्यार खूंय मोबायल शॉपाचेर मेळटोलें तें कितें ब्लूटूथ कनेक्टर म्हणून कितें मेळटलो सो हो कनेक्ट करचो तो. पूण प्रॉब्लम बी जाल्यार आमी जर खूंय शॉपिंगेकूय वचोना बारीक बारीक अशें धाकटें धाकटें शॉपिंगेक गेलां तेन्ना म्हाका साप उगडासूय ना हें घेवपा जाय म्हणून. आतां म्हाका आयज म्हागे वॉयस न्हू स्टार्टींग सो सकाळीं तुमी ब्लॉग चोयला आसतलो आख्खो. आतां एंडिंगाचो मातसो क्लियर येता कित्याक आतां मायक घायला. आनी आतां गेलाय मॅफीगे मोबायल म्हागे मोबायल ताका दिला. तूं म्हणलें मातसो मोबायल दी म्हाका कित्याक म्हाजो ते वॉयस म्हणल्यार सारको स्लो येयलोलो आहा क्लियर ना. आनी खूब कमेंट्स बी येतले म्हाका तुज्या आख्ख्या सकाळचो ब्लॉगाचेर आवाज बी कांय ना म्हणून क्लियर. बेश्टे क्लिपिंग्स काडल्या न्हू सो ती वेस्ट वयतली. सो हांव अपलोड करतलें ती क्लिपिंग्स सगळे. सो मागीर आतां जेल बी आनी आयज आमलेट केलो राती कडेन. मॅफी म्हणून आपल्याक आमलेट जाय आनी म्हातारी लंच चपाती केलोल्यो सो 3 चपाती केल्यो सो हांवें आमलेट केली. मॅफी म्हणून तूं आमलेट कर. 3 चपाती केले सो चपाती आनी आमलेट खायलें तेणी. आनी सकाळीं चिकन केलो न्हू रेड चिकन आनी कांय ना अशें दाखोवपा अशें ताका लागून. ओके खूब सो तुमकां म्हाका आन्सर मेळ्ळा आसतलो. आनी आयचो ब्लॉग तुमकां कसो लागलो तो सांगाय म्हाका कमेंटान. बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करूं विसरो नाका. ओके टील देन बाय गाय सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग. आनी तुमकां कसली रेसिपी जाय जाल्यार प्लीज कमेंट करून सांगाय म्हाका कसली रेसिपी बी जाय तुमकां जाल्यार. बाय गायज.